शेनवारा टीसीपी मंत्री विजय सरदेसायान फातोड्डेच्या बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डाची पळोवणी केली। हालींच ह्या स्क्रॅपयार्डाक उजो पेटिल्ल्याची घडणूक घडिल्ली। लोक रावपी सुवातेर स्क्रॅपाचे अड्डे आसूंक फावना म्हण थळावे जी मागणी करतात ती योग्य आसा म्हण ह्या वेळार मंत्री सरदेसाय उलयल्यात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। रेजिडेंशियल एरियेन स्क्रॅपाचे अड्डे आसूंक जायना हो लोकांचो डिमांड कॉन्स्टंट आहा। हे बजेट सेशनान एनवायरमेंट पोर्टफोलियो जो मुख्यमंत्री होल्ड करता तो एक कॉम्प्रिहेन्सीव बिल हाडटलो जातून स्क्रॅपाचे अड्डे रेजिडेंशियल एरियेंतल्यान बॅन जातले फ्रॉम द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर। आय एम नॉट सेइंग फ्रॉम दिस फायनान्शियल इयर, I am saying that in the budget session of this legislative assembly, budget session, the Honorable Chief Minister who holds the portfolio of environment will move a bill by which scrap yards in residential areas will be banned in Goa from the next financial year. Next financial year itल्या खातीर, and they will be forced to move to designated areas. आता designated area सरकारान करून दिवची पडटली कित्याक स्क्रॅप म्हणटा ते सॉलिड वेस्टान पडटा। वी नाव कॅटेगरायज स्क्रॅप एज सॉलिड वेस्ट। सो सगळे वेस्टाचे एक कॉम्प्रिहेन्सीव सोल्युशन काडप हे सरकाराचें कर्तव्य आसा अशें सरकार समजता। हांव हांगा येवचे पयलीं आतां मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लो आहा। सो हें बील आमी मूव करतले, हो एक इशू जालो। दुसरो इशू असो आहा की ओपन स्पेस खूब जाणांनी हडप केल्ले आहा। ओपन स्पेस दॅट बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, जे लोकांचे ओपन स्पेस आहात ते जे ओरिजिनल डेव्हलपर भायर पडिल्लो आहा तो मायग्रेट जाल्लो आहा। अशें खूब कडेन केसीस आहा। हाजे खातीर गेले एसेंब्लीन जेन्ना हांव ओपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना हांवें एक बील मूव केल्लें की सगळे ओपन स्पेस ऑटोमॅटिकली शूड वेस्ट विथ द लोकल बॉडी, वेदर इट इज अ पंचायत ऑर इट इज अ म्युनिसिपल। तें बील तेन्ना पास जाल्लें कित्याक एक सुप्रीम कोर्टाचें एक डायरेक्शन आशिल्लें एक पर्टिक्युलर केसीन, ताजे खातीर तें जावंक ना। वी वील ऑल्सो मूव अ बिल to make all open spaces get automatically vested with the local body, by which अशें जे अड्डे येतात वो कोण तरी हडप करतात ओपन स्पेस, हें जावंक आतां फुडें जावचें ना। होच स्क्रॅपाचो अड्डो म्हण न्ही, पूण चंद्रवाड्यार खूब स्क्रॅपाचे अड्डे आहा which are being opposed by the people, including by ethnic Muslims who are original inhabitants of that area. So म्हाका दिसता हाका एक आमी फूल सोल्युशन एक काडचेंच पडटलें। चालू आहा उजो लागला येदो व्हडलो तरी पूण कंटिन्यू आहा स्क्रॅप घालून उडोवपाचें। तुमकां कितें जाता हें बंद जाल्लें जाय एकदाचें? बंद जाल्लें जाय तुमकां? हय बंद जाल्लें जाय तें। दीस रात सगळें उजो घालतात, रबर वेस्ट जें कितें आहा तें सगळ्याक उजो घालतात आनी सगळें पोल्युशन जाता रातचें। आनी ते जर रातचो जर उजो लागलो जाल्यार खूब जाण मरता आशिल्ले, न्हिदेनूच मरता आशिल्ले, कळचें उदक ना। आम्ही 4-5 घरांतल्यान आमी सिलिंडर काडून सकयल वयले 5 घरांतले सिलिंडर पिवन भुरग्यां बी 2 भुरग्यां हॉस्पिटला वयल्यान वासान। आनी तरी पूण एक दीस सुद्दां बंद जावना, कंटिन्यू आसा। आनी क्लास जाला पळय दुसऱ्या पत्रे मारल्या तेणें।